मडगांवां गुन्यांवकारी घडणुकांक ओतो येयला। काल राती आकें रेल्वे स्टेशना कडेन दोग जाणां मदीं पेटलें। तेतून मोती डोंगरावेलो आरोपी लक्ष्मण चव्हाणान आकें मडगांवच्या सचीत बोरकाराची तकली फोडली। चव्हाणाक भितर उडयला, पूण बोरकाराचे सोयरे म्हणटात आरोपी ही घडणुकेक एक्सिडेंट म्हूण सिद्ध करूंक सोदता। ताका लागून पुलिसांनी हे घडणुकेचो खरसाणेन तपास करचो। पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण 47 पिरायेचो बोरकार आनी लक्ष्मण चव्हाण हाचे आकें रेल्वे स्टेशन मुखार आशिल्ल्या रोस आमलेटीच्या गाड्यार बरेच पेटले। चव्हाणान बोरकाराक धुकलून उडयलो आनी ताचे तकलेर कदेल शेवटून मारली। बोरकाराचे तकलेक बरोच मार लागलो आनी जीएमसीत उपचार चालू आसतना तो मेलो। ही घडणूक ताच्या सोयऱ्यांक कळ्ळी। ते रोखडेच घडणूक स्थळार पावले। सोयऱ्यांनी सांगले की घडणूक स्थळार आरोपी हो एक्सिडंट म्हूण सिद्ध करपाक लागलो, जसो की ताणें ताका हातच लावंक ना। पूण ही भानगड ताच्या सोयऱ्यांक कळ्ळी आनी रोखडीच तांणी चव्हाणा आड कागाळ नोंदयली। मडगांव पुलिसांनी चव्हाणाक अटक केल्या आनी फुडलो तपास चालू आसा। हे जे मारलेले मनीस आहा पळय, मर्डरर हे भितूर आहा ते थंय आसा आनी म्हाका तितूंतलें कांयच खबर ना। हांव तेन्ना थंय पावला आनी ते म्हाका सांगता, भाई तूं काय टेन्शन घेवं नाका, हे घेवं नाका। एकलो म्हणटा भाभी काय हे कर नाका, तूं हे कर नाका, आमी आसा। आनी ते आमच्या वांगडा भोंवता। आनी तो समीर म्हणटा पळय, तो पुलिसांक गाळयो मारतालो आनी पयलीं म्हणपाक लागलो आपूण मारला ताका, आपूण केला म्हणून। मागीर म्हणपाक लागलो आपूण करना। दोनी हितूर आपुणूच उलोवपाक लागलो। मागीर आमी भितूर गेले। 500 रुपया कितें आहलो तेणें म्हाका हे पाकीट दिलें। काल ते पयशे खूब आहले खंय, 50,000 वयरूच कितें आहले खंय, पूण म्हाजे कडेन फक्त हे पाकीट दिला आनी भावजीचो मोबायल आनी म्हाजे कडेन कांय दिवना। आनी आतां आयकलां की ते पयशे चड आसले म्हणून, इतले दिला। रावले मागीर ताका हेका सिरियसा म्हणपाक लागले बांबोळे व्हरचें पडटलें। सो आमी पयले एम्बुलन्सान घातले। जालो तो शेंडीवालो आहा, तो कोण तेजें नांव खबर ना, तो आसा तो भायर तिकलो येतो। तो म्हाका सांगता तूं टेन्शन घेवं नाका, बिंदास आसा तुमी आनी खंयच्या वॉर्डान बी घालता आपल्याक सांगात। आनी तेन्ना म्हाका इतलें कांयच खबर ना की हेंच्यांनीच तें केलां। तेंच्यांनी सांगला तो सेल्फ पडला म्हणून। तो सेल्फ पडना, तेजे मारल्या तकलेचेर खुर्ची मारल्या काय कितें मारल्या आनी ताका थंय बेहोश करून अर्दे वर पावसान उडयलो ताका थंय। आनी थंयच ताका कितें तर जालां। खंय तो इन्सिडेंट जालो? हो इन्सिडेंट सगळो जाला रेल्वे स्टेशना कडेन, न्यू रेल्वे स्टेशना कडेन। घडला पळय तेच्या फुडें आनी कोणाक घडचें न्हू। आज म्हाजो भावजी गेला, फाल्यां तुमचो आनी कोण वयतलो, तेंचो कोण वयतलो, सगळ्यांचो कोण वयतलो। सो हांव इतलें मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तेंच्यांनी सारको निर्णय घेवचो। तुमची म्हणणी कितें? तुमची म्हणणी कितें? तेजें मर्डर जालें म्हणून? हय, 100%। आनी पुलिसान ती केस रजिस्टर केल्या। ते म्हणटा एक्सिडंट जाला त्याच्या बायकाक कांयच लागना। बरोवन घेतला तो स्टेटमेंट। तुमची डिमांड पडलो जाल्यार आतां तो विक्टीम पडला जाल्यार ताका कितें हांगासर कितें फुट्टाले हे जाताले पॅन्ट, ताका काय ना, ताका मार लागला हांगा आनी हांगा तेजेर कितें हे मारला ते हांगा जाल्यार काळेले। ताका हेजे सकयल मार म्हणटा तो ना, एक्सिडंट न्हू हो, एक्सिडंट न्हू हो, मर्डर केल्लो आसा। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।